पळोवया खबरो विस्तारान। भाजप सरकारान आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यो अस्थी देशभरांत 97 न्हंयांनी विसर्जित करपाचें थारायलां। हो कार्यक्रम देशभरांत 2 टप्प्यांनी करपाचो थारायला। गोंयांत 2 सुवातांचेर तांच्यो अस्थी विसर्जित करतले। 2 दिसांचो 22 आनी 23 तारखेर कार्यक्रम जातलो। सार्वजनीक प्रार्थना जातल्यो। बुधवारा सकाळीं 9:30 वरांचेर प्रदेशाध्यक्ष तांच्यो अस्थी हाडपाक दिल्लीक वतले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाल्यां सकाळीं दिल्ली गोंयचे प्रदेशातर्फे हांव आनी आमचे गोंयचे खजिनदार संजीव देसाय दिल्ली वता तेंचे अस्थी हाडपा खातीर आनी फाल्यां 9:30 वरांचेर थंयचो सगळ्या आमच्या अध्यक्षांक थंय आपयल्या आनी अस्थी दितले मागीर ते गोंयांत येतले फाल्यां। देशाचे आपले पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अस्थी विसर्जनाचे कार्यक्रम असे 2 टप्प्यान करप अशें ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा। तातूंतलो एक कार्यक्रम जो आसा तो सार्वजनीक प्रार्थना सभा आणि ही सार्वजनिक प्रार्थना सभा ही सगळे 31 ऑगस्टाच्या पयलीं करप आनी अस्थी विसर्जन जशें प्रदेश अध्यक्षान सांगलें की देशभरान म्हणजे साधारण सबंद देशान एकूण 97 नदी भितर ह्या अस्थींचे विसर्जन करप अशें भारतीय जनता पार्टी केंद्रान ठरयल्लें आसा। तातूंत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ह्या एकाच स्टेटी भितर 22 नदी भितर तेचे विसर्जन जातलें। उत्तराखंडाक 3, बिहार 7, गुजरात 4, ओडिशा 7, आसाम 2, वेस्ट बेंगॉल 2, दिल्ली 1, पंजाब 3, तेलंगणा 2, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 4, केरला 1, आंध्र प्रदेश 4, जम्मू काश्मीर 2, सिक्कीम 1, कर्नाटका 8, तामिळनाडू 8, हिमाचल प्रदेश 2, दमण 1, महाराष्ट्र 9 आणि गोवा 2 अशा एकूण 97 ठिकाणी या नदी भितर सबंद देशातल्या 97 नदी भितर त्यांच्या अस्थींचे विसर्जन जातले। ज्या प्रमाणे गोंयांत तेंच्यांनी आमकां 2 कडेन कार्यक्रम करपाक सांगिल्लो आसा आणि त्यामुळे ते 2 कलश हाडपाक आमचे प्रदेश अध्यक्ष आणि आमचे पक्षाचे खजिनदार संजीव देसाय हे आज दिल्ली वतात